आणि देशात स्वातंत्र्य मिळचे म्हणून आपल्या जीवात जीव सुद्धा दिल्लो असा लोकांनी. असल्यातल्यान आयिल्लो मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो हो पक्ष आज तीच गरज गोंयांत आयिल्ली आसा. गेल्ल्या 14 वर्सांत जर आमी पळयत जाल्यार आज गोंयची आयडेंटिटी ह्या भारतीय जनता पार्टीन काबार केल्ली आसा. आयचेच उदाहरण घे. आज नीज गोंयकार आदिवासी मनशाक पणजेन येवपाक हे सरकार बंदी घालता, पूण तेच वेस्ट बेंगॉलाचे आणि दिल्लीचे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर थंय पणजे शिगमो करता. हे कितें? सो म्हाका दिसता परत एकदा एक रेव्होल्युशन म्हणल्यार आमकां ओपिनियन पोल जालो, गोंय राखून दवरपाक जालो, तशी परत क्रांती या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक भायर उडोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवचे पडटले. हातून युवा आसतले, जाणटे लोक आसतले, सिनियर आसतले, सगळ्यांनी एक येवपाक जाय. आणि काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती डेमोक्रेटीक पार्टी, हांगा सगळ्यांक वेलकम आहा. पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट कित्याक म्हटलं तूं सगळे युथांक आपयता, सगळ्यांक हाजी अरे पार्टी जेन्ना सगळ्यांक आपयता आनी मागीर तूं म्हणटा परफॉर्म कर, कावन्सिलर हाड आनी मागीर टिकेट मेळटली. आमचेर सदांच ब्लेम येता न्ही, तुमीच घालता की तुमी लास्ट मोमेंट हाका हाडलो ताका हाडलो. सो 11 म्हयने आसा. I think if anybody is aspiring, they have to come and work for the party. Any talk on alliance of पयर तुमचो LOP युरी आलेमाव हाणें प्रेस घेवन सांगलें नीड ऑफ द आवर ओपोजिशन जे आसा युनायटेड येवपाक जाय, सगळे ओपोजिशन एकठांय जावपाक, युती जावपाक जाय. हाजेर तुमची मत कितें? न्ही कसले युती ती हातून मरे असेंब्लीन मरे तुमी आता सध्या गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो प्री पोल अलायन्स पार्टनर आसा. हय. आणि ते म्हाका दिसता ग्राउंडार तुका दिसता काँग्रेस पार्टी इज अ नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी. आता कोणा बरोबर अलायन्स करचे, केन्ना करचे हे हांव एकटो ठरोवपाक शकना. आमची डेमोक्रेटीक वे पार्टी फंक्शन जाता. आमच्यो ब्लॉक कमिटी आसता, आमची डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा, आमचे PCC लेवल आहा, आमचो इन्चार्ज आहा, आमचे हायकमांड आसा. देर इज अ कलेक्टिव्ह प्रोसेस वेर वी डिस्कस एंड डिसिजन्स आर टेकन. एलोपीन म्हणल्यार एकच मिनिट, एलोपीन म्हणल्यार सगळे पक्ष आसा बाकीचे ऑल ऑपोजिशन जे बीजेपीच्या विरोधक आसा ते सगळे पक्षान एकठांय येवपाची गरज आसा. पक्षान आपलो स्टँड क्लियर केल्लो आसा. ओके. आणि आम आदमी पक्षाचो म्हाका दिसता ZPचो तो रिजल्ट काढून जर पळयत तर जे हांव सांगतालो की म्हाका आम आदमीचो प्रेझेंस खंय दिसना. दॅट इज यू हॅव सीन न्हू. जेन्ना लोकसभाची निवडणूक जाली तेन्ना हो तूं सांगता तोच ब्लेम आमचेर आयलो. थोड्या लोकांनी फुकट क्रेडीट घेतले की आमकां लागून तुमकां लीड मेळ्ळी म्हणून. जेन्ना लोकसभा जावन बाणावलेचे म्हाका याद जाता ते बाय इलेक्शन आयले, I have gone against my block, my district, and we have said ki okay, हे आम आदमीक दिवया. पूण they have proved me wrong. जे ते सांगताले तेन्ना की आमी जर तर ते लढलेले जाल्यार काँग्रेस पार्टीक जिखपाचे ते ताणें आतां करून दाखयले. दोन्ही वेळ्ळे थंय तांचो आमदार आसा आनी बाणावले. आय थिंक काँग्रेस पार्टी हेज प्रूवन देयर स्ट्रेंथ. सी सध्या काँग्रेस पार्टीचे प्रेझेंट सगळ्या मतदारसंघात आसा. तुमकां लास्ट टायम सांगिल्लें दॅट वी आर रेडी फॉर इलेक्शन्स. आतां फुडले 11 महिने आय थिंक वी हॅव टू स्ट्रेंथन मोर. जे ZP निवडणूक जाली बूथ वायज वी हॅव डन अ स्टडी बाबा आमचे खंय वीक आसा, खंय वी हॅव टू स्ट्रेंथन. बट आनी एकदा हांव क्लियर सांगता वीच ओपनली वी हॅव डिस्कस्ड, आय हॅव पुट इट टू द हाय कमांड एंड वीच दे आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दॅट काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड सीट्स ज्यो आसा देर वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट. अरे फाल्यां तूं म्हाका सांगतलो की आज जे म्हजे 3 आमदार आसा, फाल्यां तूं सांगतलो केपें कार्ड आनी अलायन्साक दी, कुंकोळे कार्ड आनी अलायन्साक दी, आल्डोना कार्ड आनी अलायन्साक कशें दितलो? जावचें ना ते. सो वेर काँग्रेस पार्टी इज स्ट्रॉंग देर वी कॅनॉट बी एन अलायन्स. आतां रेस्ट अदर प्लेसीस वेर वी आर लिटल वीक, समबडी इज लिटल स्ट्रॉंग, देर इफ आयडियोलॉजी मॅच जाता आनी जर तर अजेंडा क्लियर आसा देन एट दॅट टायम वी कॅन कम टुगेदर. फ्रेंडली फाईट बीन जाता ते आसपाना. ते म्हाका दिसता हांवें क्लियर केल्लें आसा दॅट आय टोल्ड यू दॅट आय एम अगेन्स्ट इट.
आणि ते झेडपी त्या वेळाचेर at that time we had to take a call. I have told that time also that it will not be repeated and that cannot happen. That cannot happen in Moscow. जर युती जावपाक जाय जाल्यार इलेक्शनाक 11 म्हयने आसा म्हणल्यार तेच्या पयलीं तुमी जातले तुमचे डिसायड काय पयर झेडपी इलेक्शनाक जाल्यार तू कोणाची युती करपाक सोदता म्हाका आम आदमीन सांगला की आम आदमी सोडच बाकीचे पक्ष कोणचे म्हणतो बाकीचे पक्षाचे आम लोक शकतात बाकीचे पक्ष घेवचारा म्हटलं मग तुमचो जो एलायन्स पार्टनर गोवा फॉर्ट तेजे इजिदोराक तेणी घेतला तेका दिल्या तिकेट घेवना मग झेडपीच्या टायमार इवन वेन वी वर ऑल्सो ट्रायंग टू कम इनटू अलायन्स that time we had put a strong objection to that issue and it was there in media. We have discussed with him threadbare, not only me, also in charge, the secretary in charge. We had a detailed discussion on that and those things will not be repeated in पण डिफेक्टरांक दुसरे तुमच्या अलायन्सान तिकीट दिले तुम्ही सपोर्ट करतले सांगले मरे those things will not be entertained in future. So Congress is going against the wishes of the people. हेंका लोकांक जाय की ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जावचे म्हणून काँग्रेसूच एकूच म्हाका पार्टी ह्या दिसता की अलायन्स गोंयकारांनीच 11 सिटां जिखून हाडले झेडपीचे गोंयकारांक जाय काँग्रेस पार्टी सरकारान तुम्ही म्हणजे डिफेक्टरांक घेवचे ना पूण जे आता इलेक्शनाच्या टायमार जे बीजेपी सोडून काँग्रेसान येता पळय तेका तुम्ही घेतले लास्ट टाइम कित्याक लास्ट टाइम तुम्ही जायते कॅन्डिडेट बीजेपीन पळय सोडलेले ते घेतले लास्ट टाइमाचे आमी उलोवया नाका बिकॉज लास्ट टाइम इन द फ्युचर तुम्ही घेतले काय म्हणटा लास्ट टाइम हांव अध्यक्ष नाशिल्लो सो आय कॅनॉट रियली आन्सर ऑन दॅट क्वेश्चन सो इन फ्युचर यू विल टेक सो इन फ्युचर सध्या हांव अध्यक्ष आसा 2027 ह्यो ज्यो मिस्टेक्स कितें जाल्या तूं म्हणटा त्यो दे वील नॉट बी रिपीटेड आनी ताचें उदाहरण म्हणटा तें तुवें आतां झेडपीच्या इलेक्शनाक पळयलां झेडपीचे जो कॅन्डिडेट्स आमी पळय दिल्या झेडपीन तुमची तशी फ्रेंडली पार्टी जावन तुमचे बरे कॅन्डिडेट पडले तू क्वेश्चन एक विचारता उत्तरात दोन तू आता म्हणटा झेडपी पळयला प्रश्न विचारलो रिगार्डिंग कॅन्डिडेट सो रिगार्डिंग कॅन्डिडेट्स उलयना सो कॅन्डिडेट जर तू पळयत म्हणजे झेडपीचे बारिंग 3 rest all you show me all are cadre based people who have stood with the party for so long who have been working on ground कसले लोकांना तिकीट दिली so that same now for example सांगता same formula you will see in upcoming assembly election 2027 the candidate 2027 the leadership of Amit Patkar the Goa means Congress will go in the leadership of Amit Patkar in a coming election 2027 किती सांगला I'm asking you अरे हांव आतां तुझेकडे एज अ प्रेसिडेंट म्हणून उलयता आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आनी बसल्या आमची पयर सेंट्रल लिडरशिपी कडेन मिटींग जाल्या वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट हाऊ टू गो अबाउट 2027 इलेक्शन आनी तुमी कसले ते बीजेपीन पिल्लां सोडिल्ले प्रश्न विचारता हे बीजेपी इज ट्रायंग टू क्रिएट दीस एटमॉस्फियर सो दॅट एक पिल्लू सोडले की मागीर काँग्रेसवाले आपूच जाले आनी मागीर काम सुरू जालें ती पिल्लां आतां खूब जाली म्हाका दिसता पयरची मिटींग एज all the speculations have been cleared and we have been given a specific focus target which we are going to work and that you will see in coming days. So change झाले ना सरप्राइज पण त्याचेर हांव कसो उत्तर दितलो मिस्टर पाटकर एक क्वेश्चन आहा तुम्ही सगळ्या मुलं मारलो बायला मुलं मारूंक ना कारण मारलो फाटल्या दिसांनी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसाची हे जाली प्रेस कॉन्फरन्स जाली तेणी म्हणले 33% रिझर्वेशन आम्ही बायलांक मागतले म्हणून तुम्ही दिवपाक रेडी आहा अरे झेडपी पोवना तुवें झेडपी महिलांक तिकेट दिल्या तो पळय मूळ एका हांव झेडपी उलयना हांव एमएलए चे उलयता हांव तुका इंटेंट सांगता पार्टीचो तो इंटेंट जो तूं झेडपीचो जर पळयत द वे तिकीट डिस्ट्रिब्युशन इज हॅपन द वे द सिलेक्शन इज हॅपन महिलांक थंय मुखार काडप कितले तूं काड आनी पळय इट इज मोर दॅन 33% फॉर एमएलएस I am telling you that same method, same methodology, same formula, same is going to be applied for 2027 election. आज बीजेपीन जो केलो त्यांचा अध्यक्ष आयिल्लो नॅशनल अध्यक्ष शिगमो हय शिगमो म्हणलो तुवें आणि तुवें फक्त त्या नॅशनल अध्यक्षाचे आणि स्टेट प्रेसिडेंटाचे बाकीचे सीएम आशिल्ले सगळ्यांचेर करपाची सगळ्यांचेर ओके ही ऑर्डर कोणे काडिल्ली आता ही ऑर्डर जी कलेक्टरान काडला या सरकाराच्या कलेक्टरान काडला तुका हांवें तुज्या माध्यमांतल्यान ताका अपील केला की हाजेर ताणें काडिल्ली ऑर्डरीचेर ही हॅज टू एक्ट ओके टुडे इज द डे इफ इट डजंट एक्ट मंडे वी आर गोइंग टू गो देयर एंड वी आर गोइंग टू डिमांड
they're going to give a complaint to file FIR on all those people who were there. कित्याक ताच्या ऑर्डरचे जे वायलेशन आहे म्हळ्यार गोंयकारांक एक कायदो आणि बीजेपीक दुसरो कायदो. ओके. कलेक्टराचेर कितें कसलो कल्चरल प्रोग्राम रे? गाडयेर उबो रावन ताका शिगमो करपाचो कल्चरल. अमित बाब कलेक्टरान जो कायदो पाळूना ताचेर कितें हें करतले तुमी? असं ताका टाइम दिवया न्ही. ताणें आतां ऑर्डर काडल्या. ओके. ताची ऑर्डर कोणे तरी तोडली. हय. पण ताणें एक्शन घेवपाक जाय. घेवन आले ताका सोमाराक पळय म्हणटा. ताका सोडना. बायस जो लागना 100%. ताचेर कितें हें करतले तुमी? अरे सांगता तुका आज जर तो काडना जाल्यार मंडे वी आर गोइंग टू रिजल्ट. Beside Goa forward, do you have any plans to alliance with any other regional party or anything? नी कोणाकूय जर दिसता आमचे जोडचे आणि समज जर तर काँग्रेसीची आयडियोलॉजी जर तांकां पडटा जर आमच्या लिडरांक समज जर तर तांकां आशिल्ले उलयना सेंट्रल लिडरशिपाचे then they are free, they can approach us, they can approach us. इंडायरेक्टली तुम्ही आर्जी हे करता. ना आमची करणार आहे हांव ओरिजिनल पार्टी म्हणजे खुबश्यो आसा अजून स्टँड कोणतो झेडपीक स्टँड घेतला तोच घेतले दिसता इलेक्शन म्हणजे एलायन्स गोंयकारांक जे झेडपी इलेक्शन जालें गोंयकारांनी 11 सिटां हाडून दिली काँग्रेसी. ते दिवं. सो गोंयकाराक दिसता की बरें गव्हर्नन्स जर जातलो आणि जर जे लोक सांगतात ते जर सरकार जर करतलो हे काँग्रेसीन हाज्या पयलीं केल्लें आसा. अरे आता बरे यंग लोक आयले मरे. तुमची टार्गेट किती हा? तुम्ही जिंकतले अशें दिसता. 20-15 दिसांनी अमित पालेकर तुमकां जॉइन जाता तें स्पेक्युलेशन चालू आसा. तुम्ही स्पेक्युलेशन मरे खूप करता. मागीर ते जाता न्हू सातशे जाता न्हू ताका लागून सो आमची नॅशनल प्रोग्राम जो संघटन सृजन अभियान जो चालू जाल्लो तातूंत पयलीं आमचे 2 जिल्हा अध्यक्ष आशिल्ले. सो नाव दीस 4 डिस्ट्रिक्ट्स वी हॅव गॉट इट अप्रूव्ड. सो नाव AICC चे 4 ऑब्झर्वर विल बी अपॉइंटेड आणि स्टेटींतल्यान आमी 12 आमचे ऑब्झर्वर फ्रॉम PCC वी हॅव अपॉइंटेड. I'll just read the names. एक टीम आसा वेर ताल्लूस आमचे आमदार ताल्लूस आल्वारीज फेरेरा, सुनील कौटणकर आणि डॉक्टर प्रमोदा सालगांवकर. They are going to be one team. Second will be headed by MLA Anton D'Costa along with MK Sheikh, Moreno Ribelo. तिसरी आमचे आदले खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना, तुलियो डिसोजा आणि श्रीनिवास कलप. आणि चौथी आमचे सध्याचे खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडीस, प्रतीक्षा खलप आणि अमरनाथ पणजीकर. असे स्टेटातले प्रत्येक जिल्ह्यात आम्ही 3 ऑब्झर्वर घातले आणि AICCचो एक ऑब्झर्वर आसतलो. सो देयर इज अ प्रोसेस which will start maybe next week and then there will be a round of meetings, discussions, interviews and then through that process the new district presidents will be selected. 2027 टार्गेट किती आहे? 2027 टार्गेट सरकार हाडपाचें आणि गोंयच्या जनतेक एक बरें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह गव्हर्नन्स गव्हर्नमेंट दिवपाचें. थँक्यू.